माझ्या प्रिय देशवासियांनो, नमस्कार. तुमचे सगळ्यांचे मन की बात हातूंत स्वागत, अभिनंदन. तुम्ही सगळे ह्या वेळार योगाची ऊर्जा आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिसच्या यादींनी भरिल्ले आसतले. हे खेपे लेगीत 21 जून दिसा देशातल्या आणि संवसारातल्या कोट्यांनी लोकांनी आंतरराष्ट्रीय योग दीस हातूंत वांटो घेतलो. तुमकां याद आसा, 10 वर्सां आदीं हाची सुरवात जाल्ली आणि 10 वर्सांत ही मोहीम दर वर्सा आदीं परस चड भव्य जावपाक लागल्या. चडांत चड लोक आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत योग आपणायतात हाचोय हो संकेत आसा. ह्या वेळार योग दिसाची कितलीशीच आकर्शक खिणचित्रां आमी पळयल्यात. 3 लाख लोकांनी विशाखापट्टणम दर्यादेगेर एकठांय योग केलो. विशाखापट्टणम हांगच्यानूच आनीक एक अद्भुत दृश्य आयलें. 2000 परस चड आदिवासी विद्यार्थ्यांनी 108 मिनटां 108 सूर्य नमस्कार केले. विचार करात, कितली शिस्त, कितलें समर्पण आसलां आसतलें. आमच्या नौदळाच्या बोटींचेर लेगीत योगाची भव्य झलक दिसली. तेलंगणात 3000 दिव्यांग सहकार्यांनी योग शिबिरांत एकठांय वांटो घेतलो. योग कशे तरेन सशक्तीकरणाचें माध्यमूय आसा हें तांणी दाखयलें. दिल्लीच्या लोकांनी नितळ यमुना ह्या संकल्पाकडेन योगाक जोडून यमुना न्हंयेच्या देगेर योग केलो. संवसारांतलो सगळ्यांत उंच रेल्वे पूल आशिल्ल्या जम्मू काश्मीराच्या चिनाब पुलाचेर लेगीत लोकांनी योग केलो. हिमालयाच्यो बर्फाळ दोंगुल्ल्यो आनी ITBPच्या सैनिकांनी थंय लेगीत योग केलो. साहस आनी साधना एकठांय चलिल्ल्यो. गुजरातांतल्या लोकांनी एक नवो इतिहास रचलो. वडनगरांत 2121 लोकांनी एकठांय भुजंगासन करून नवो विक्रम केलो. न्यूयॉर्क, लंडन, टोकियो, पॅरीस संवसारांतल्या दर एका व्हड शारांतल्यान योगाची खिणचित्रां आयली. आनी एक खास गजाल दर एका खिणचित्रांत आशिल्ली: शांती, स्थिरताय आनी संतुलन. हे खेपे संकल्पना लेगीत खूब खाशेली आशिल्ली. योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, म्हळ्यार एक धर्तरी एक भलायकी खातीर योग. ही फकत एक घोशणा न्हय, जाल्यार एक दिशा आसा जी आमकां वसुधैव कुटुंबकमची जाणीव करून दिता. म्हाका विश्वास आसा की हे खेपेच्या योग दिसाची भव्यता अधिकाधिक लोकांक योग आपणावपाची उर्बा दितली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, जेन्ना कोण तीर्थयात्रेक वता तेन्ना पयली हीच भावना मनांत येता: चलात, आपुणूय आयलां. ही भावना म्हळ्यार आमच्या धर्मीक प्रवासांतलो आत्मो आसा. हे प्रवास म्हळ्यार कुडीची शिस्त, मनाचें शुद्धीकरण, परस्पर मोग आनी भावपण, देवा कडेन जोडपाचें माध्यम. हाचे भायर ह्या भोंवड्यांनी आनीक एक व्हडली बाजू आसता. हे धर्मीक प्रवास सेवेच्या संदीचें महाअनुश्ठान आसतात. खंयची यात्रा आसता तेन्ना सगळे यात्रेक वचपी लोकां परस चड लोक यात्रेकरूंक सेवा दिवपाच्या कामांत आसतात. भंडारे आनी लंगर सगळे कडेन दिसतात. लोकांक रस्त्या कुशीक पाणवठे मेळटात. वैजकी शिबीर आनी सुविधांची वेवस्था सेवेवरवीं करतात. कितलेशेच लोक आपल्या खर्चान यात्रेकरूं खातीर धर्मशाळेंत रावपाची वेवस्था करतात. इश्टानो, बऱ्याच काळा उपरांत कैलाश मानसरोवर यात्रा परतून सुरू जाल्या. कैलाश मानसरोवर म्हळ्यार शिवाचें निवासस्थान. हिंदू, बौद्ध, जैन दर एक परंपरेत कैलाश हें आदर आनी भक्तीचें केंद्र मानलां. इश्टानो, पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलय सावन सुरू जावपाची आसा आनी पवित्र श्रावण म्हयनोय कांय दिसांचेर पावला. फकत कांय दिसां आदीं आमी भगवान जगन्नाथजीची रथयात्रा पळयली. ओडिशा आसूं, गुजरात आसूं वा देशाचो हेर खंयचोय कोनसो आसूं, लाखांनी भक्त ह्या यात्रेंत वांटो घेतात. उत्तरे कडल्यान दक्षिण, उदंते सावन अस्तंत मेरेन ह्यो यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या भावनेचें प्रतिबिंब करतात. जेन्ना आमी आमची धर्मीक यात्रा आदर, पुराय समर्पण आनी पुराय शिस्त हांचे वरवीं करतात तेन्ना ताचें फळ मेळटाच.
यात्रेक वचपी सगळ्या भाग्यवान भक्तांक हांव म्हज्यो परबी दितां. जे लोक सेवा भावनेन ह्यो यात्रा यशस्वी आनी सुरक्षीत करपाक व्यस्त आसात तांचेय हांव उपकार मानतां. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आतां हांव तुमकां देशांतल्या अशा 2 गजाली विशीं सांगपाक सोदतां जे आयकून तुमकां अभिमान दिसतलो. जागतीक संस्था ह्या गजालींचेर चर्चा करतात. WHO म्हळ्यार संवसारीक भलायकी संघटना आनी ILO म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेन देशाच्या ह्या गजालींची खूब तोखणाय केल्या. आमचें पयलें यश भलायके कडेन संबंदीत आसा. तुमच्यांतल्या जायत्या जाणांनी दोळ्यांचो एक रोग आयकला आसतलो, ट्रॅकोमा. हो रोग बॅक्टेरिया वरवीं पातळटा. एका काळार देशाच्या जायत्या वाठारांनी हो रोग व्हड प्रमाणांत आशिल्लो. लक्ष दिलें ना जाल्यार ह्या रोगाक लागून दोळ्यांचो उजवाड ल्हव ल्हव उणो जातालो. आमी प्रतिज्ञा केली की मुळासावन ट्रॅकोमा काडून उडयतले. आनी तुमकां सांगपाक खूब खोशी आसा, संवसारीक भलायकी संघटना म्हळ्यार WHOन भारताक ट्रॅकोमा मुक्त अशें जाहीर केलां. आतां भारत हो ट्रॅकोमा मुक्त देश जाला. थकनासतना थांबनासतना ह्या दुयेंसाक तोंड दिवन झुजपी लाखांनी लोकांच्या कश्टाचें हें फळ, हें यश आमच्या भलायकी कामगारांचें आसा. स्वच्छ भारत अभियाना वरवीं लेगीत हाका खूब मजत जाली. जल जीवन मिशन हाचेंय ह्या यशांत व्हड योगदान आशिल्लें. आयज जेन्ना घराघरांनी नळां वरवीं निवळ उदक पावता तेन्ना अशा दुयेंसांचो धोको उणो जाला. भारतान ह्या दुयेंसा वांगडाच ताच्या मुळाव्या कारणांकूय पयस करपाचेर काम केलां. हाची तोखणाय संवसारीक भलायकी संघटनेन केल्या. इश्टानो, आयज भारतांतले चडशे लोक खंयच्या ना खंयच्या समाजीक सुरक्षा येवजण्यांचो लाव घेतात आनी हालींच्या काळांत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेक ILOचो खूब महत्वाचो अहवाल मेळ्ळा. भारतांतल्या 64% परस चड लोकांक खंयच्या ना खंयच्या समाजीक सुरक्षा येवजणेचो लाव निश्चितपणान आसा अशें ह्या अहवालांत म्हळां. समाजीक सुरक्षा संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या कव्हरेजांतली ही एक आसा. आयज देशांतले सुमार 95 कोटी लोक खंयच्या ना खंयच्या समाजीक सुरक्षा येवजणेचो लाव घेतात, जाल्यार 2015 मेरेन सरकारी येवजण्यो 25 कोटी परस लेगीत उण्या लोकां मेरेन पावताल्यो. इश्टानो, भलायकी सावन समाजीक सुरक्षा मेरेन दर एका मळार देश संतृप्ततायेच्या भावनेन मुखार सरता. समाजीक न्यायाचेंय हें एक बरें चित्र आसा. ह्या यशांक लागून फुडार बरो जातलो. भारत दर एका पावंड्यार आनिकूय बळिश्ट जातलो असो विश्वास निर्माण जाला. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, लोकसहभागाच्या शक्ती वरवीं व्हड संकश्टां आड झुजप शक्य जाता. हांव तुमकां एक ऑडियो आयकूंक दितां. ह्या ऑडियोंत तुमकां त्या संकश्टाच्या गंभीरतेची कल्पना येतली. तें संकश्ट कितलें व्हडलें आशिल्लें तें पयलीं आयकात, समजून घेयात. आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया. लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए. अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही. न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है. इश्टानो, हो आवाज देशाचे आदले प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई हांचो आशिल्लो. तांणी थोडक्यात पूण स्पश्टपणान आणीबाणी विशीं सांगलें. तुमी कल्पना करूंक शकतात ती परिस्थिती कशी आशिल्ली. आणीबाणी लादपी लोकांनी फकत आमच्या संविधानाक मारलें ना जाल्यार न्याय वेवस्थेक आपलो गुलाम करपाचोय तांचो हेतू आशिल्लो. ह्या काळांत लोकांक व्हड प्रमाणांत त्रास दिलो. हातूंत अशीं जायतीं उदाहरणां आसात
जी केन्नाच विसरूंक जायनात. जॉर्ज फर्नांडीस हांकां सांखळ्यांनी बांदून दवरले. जायत्या जाणांक खर त्रास दिलो. मिसा खाला कोणाकूय अशेंच अटक करताले. विद्यार्थ्यांकय त्रास दिलो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचोय गळो दामलो. इश्टानो, त्या काळांत हजारांनी लोकांक अटक केली. तांचे आड अमानवीय अत्याचार केले. पूण ही भारताच्या लोकांची तांक. ते झुकले नात, मोडले नात आनी तांणी लोकशाये कडेन कसलीच तडजोड मान्य केली ना. निमाणें जनता जनार्दनाचें जैत जालें आनी आणीबाणी काडून उडयली. बाबू जगजीवन रामजी हांणी हे विशीं खूब सशक्त रितीन सांगलां. बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था. उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का. अटलजी हांणी लेगीत आपल्या शैलींत जें सांगिल्लें तें लेगीत आमी मुजरत आयकूंक जाय. बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते. एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है. लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है. इश्टानू, देशांत आणीबाणी लादिल्ल्यांक कांय दिसां आदींच 50 वर्सां पुराय जाल्यात. आमी देशवासियांनी संविधान हत्या दीस मनयलो. आणीबाणीच्या काळांत झुजपी सगळ्या लोकांची आमी सदांच याद दवरपाक जाय. आमचें संविधान घटमूट दवरपा खातीर सेगीत सजग रावपाची प्रेरणा हाका लागून आमकां मेळटा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, तुमी एक कल्पना करात. सकाळचो सूर्य दोंगुल्ल्यांक स्पर्श करता. ल्हव ल्हव उजवाड सगळे कडेन फांकता आनी फुटबॉल मोगींचो पंगड त्याच उजवाडा वांगडा वाडत आसा. शिवणी वाजता आनी कांय खिणांनी मैदान ताळयो आनी घोशणांनी भरून वता. दर एका पासा वरवीं, दर एका गोला वरवीं लोकांची उमेद वाडत आसा. हो खंयचो सोबीत संवसार आसा काय असो प्रश्न तुमकां पडटा आसतलो. इश्टानो, आसामाचो एक मुखेल प्रदेश बोडोलँडाची ही वास्तवताय आसा. बोडोलँड आयज देशा मुखार ताच्या एका नव्या रुपांत उबो आसा. हांगाच्या तरणाट्यां मदीं जी उर्जा आसा, तो आत्मविश्वास फुटबॉल मैदानांत सगळ्यांत चड दिसता. बोडो टेरिटोरियल वाठारांत बोडोलँड CEM कप आयोजन सुरू आसा. ही फकत सर्त न्हय, ती एकचार आनी आशेचो उत्सव जाल्या. 3,700 परस चड पंगड, सुमार 70,000 खेळगडे आनी तातूंत आमच्या धुवांचो व्हड प्रमाणांत वांटो. हे आंकडे बोडोलँडांतल्या मुखेल बदलांची कथा सांगतात. बोडोलँड आतां देशाच्या खेळ नकाशाचेर आपली चमक आनीक वाडयता. इश्टानो, एक काळ आशिल्लो जेन्ना संघर्श म्हळ्यार हांगाची वळख आशिल्ली. हांगाच्या तरणाट्यां खातीर वांटो तेन्ना मर्यादीत आशिल्ल्यो. पूण आयज तांची नवी सपनां तांच्या दोळ्यांत आसात आनी काळजांत आत्मनिर्भरतेचें धैर्य आसा. हांगाच्यान भायर सरपी फुटबॉल खेळगडे आतां व्हड प्रमाणांत आपली वळख निर्माण करतात. हालीचरण नार्जारी, दुर्गा बोरो, अपूर्वा नार्जारी, मनबीर बसुमतारी ही फकत फुटबॉल खेळगड्यांची नांवां न्हय. हीच नवी पिळगी जाणी बोडोलँडाक मैदाना वयल्यान राष्ट्रीय मंचार पावयला. तातूंतले जायते जाण मर्यादीत साधन सुविधेंत सराव करताले. जायत्या जाणांनी कठीण परिस्थितींत आपली वाट काडली आनी आयज देशांतले कितलेशेच भुरगे तांची नांवां घेवन आपली सपनां सुरू करतात. इश्टानो, आमची तांक वाडोवची आसा जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आमच्या फिटनेस आनी सुदृढतेचेर लक्ष दिवचें पडटलें. इश्टानो, फिटनेस खातीर स्थूलताय उणी करपा खातीर हांवें दिल्ली सुचोवणी याद आसा न्हय? अन्न पदार्थांत 10% तेल उणें करप, स्थूलताय उणी करप. जेन्ना तुमी फीट आसतात तेन्ना जिणेंत चड सुपर हिट जातात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो,
आमचो भारत प्रादेशीक, भाशीक आनी सांस्कृतीक विविधताये खातीर वळखतात. तशेंच कला, कारागिरी आनी कुशळटाय हांची विविधताय हें आमच्या देशाचें एक व्हड खाशेलेपण. तुमी वतात त्या त्या वाठारांतल्या कांय खाशेल्या आनी थळाव्या गजालीं विशीं तुमकां कळटलें. आमी जायते खेपे मन की बात वरवीं देशांतल्या ह्या अशा खाशेल्या उत्पादनां विशीं उलयतात. अशें एक उत्पादन म्हळ्यार मेघालयाचें एरी सिल्क. ताका कांय दिसां आदीं GI टॅग मेळ्ळा. एरी सिल्क हें मेघालया खातीर दायज सारकें आसा. हांगाच्या जमातींनी, खास करून खासी समाजांतल्या लोकांनी हाका पिळग्यां सावन सांबाळून दवरला. तशेंच आपल्या कुशळटायेन तें समृद्ध केलां. ह्या रेशमाची अशी जायतीं खाशेलेपणां आसात जीं ताका हेर कापडा परस वेगळी थारायतात. ताची सगळ्यांत खाशेली गजाल म्हळ्यार ती तयार करपाची पद्दत. ज्या किड्यां सावन हाका तयार करतात ताचे खातीर ह्या किड्यांक मारिनात. देखून ताका अहिंसा रेशीम अशेंय म्हणटात, जाचे भितर हिंसाचार ना आनी तांचो सैमाचेर कसलोच दुश्परिणाम जायना. अशा उत्पादनांची मागणी सध्या संवसारांत नेटान वाडत आसा. देखून मेघालयाचें एरी सिल्क हें संवसारीक बाजारपेठे खातीर एक परिपूर्ण उत्पादन आसा. हाची आनीक एक खाशेली गजाल म्हळ्यार शिंयाच्या दिसांनी हें रेशीम ऊब दिता आनी गिमांत थंडाय दिता. ताच्या ह्या खाशेलपणाक लागून तें चडशा सुवातीं खातीर अनुकूल थारता. मेघालयाच्यो बायलो आतां आप मजत गटां वरवीं व्हड प्रमाणांत आपलें हें दायज फुडें व्हरतात. एरी रेशमाक GI टॅग मेळिल्ले खातीर हांव मेघालयाच्या लोकांक परबीं दितां. तुमी लेगीत एरी सिल्का वरवीं तयार केल्ले कपडे वापरचे असो उलो हांव मारतां. आनी हय, खादी, हँडलूम, वोकल फॉर लोकल हें लेगीत तुमी सदांच याद दवरचें. गिरायकांनी भारतांत तयार केल्लीं उत्पादनांच विकती घेवची आनी वेवसायिकांनी भारतांतूच तयार केल्लें उत्पादन विकलें जाल्यार आत्मनिर्भर भारत अभियानाक नवी उर्जा मेळटली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, बायलां फुडारपणाचो मंत्र भारताचो नवो फुडार तयार करपाक सज्ज आसा. आमच्यो आवयो, भयणी, चलयो फकत स्वता खातीरूच न्हय तर पुराय समाजा खातीर नवी दिशा थारायतात. तेलंगणच्या भद्राचलमच्या बायलांचें यश पळयलें जाल्यार तुमकांय बरें दिसतलें. ह्यो बायलो एका काळार शेतांत काम करताल्यो, उदरनिर्वाहा खातीर दीसभर काम करताल्यो. आयज त्योच बायलो मिलेटांतल्यान श्री अन्न वरवीं बिस्कीट तयार करतात. भद्रादी बाजरी मिलेट मॅजिक ह्या नांवान हें बिस्कीट हैदराबाद सावन लंडनाक पावत आसात. भद्राचलमच्या ह्या बायलांनी आप मजत गटांत सामील जावन प्रशिक्षण घेतलें. इश्टानो, ह्या बायलांनी आनीक एक तोखणायेचें काम केलां. तांणी गिरी सॅनिटरी पॅड करपाक सुरवात केली. फकत 3 म्हयन्यांत 40,000 पॅड तयार करून तांकां शाळांनी आनी भोंवतणच्या कार्यालयांत पावयलें, तेंय सामकें सवाय दरान. इश्टानो, कर्नाटकांतल्या कलबुर्गींतल्या बायलांचें यश लेगीत उत्कृश्ट आसा. तांणी ज्वारीच्या भाकरेक एक ब्रँड केला. तांच्या सहकारांत दर दिसा 3,000 परस चड भाकरी तयार जातात. ह्या भाकरीचो सुगंध आतां गांवां मेरेन मर्यादीत उरूंक ना. बेंगळुरूंत खाशेलो कावंटर उक्तो केला. ऑनलायन खाणा जेवणाच्या प्लॅटफॉर्माचेर ऑर्डर येयत आसात. कलबुर्गी भाकरी आतां व्हडल्या शारांच्या रांदचे कुडींत पावता. हाचो ह्या बायलांचेर खूब बरो परिणाम जाला. तांची येणावळ वाडत आसा. इश्टानो, वेगवेगळ्या राज्यांच्या ह्या कथांचे वेगवेगळे चेहरे आसात, पूण तांची तेजस्विताय तशीच आसता. ही चमक आत्मविश्वासाची, आत्मनिर्भरतेची आसता. अशेंच एक मुखामळ म्हळ्यार मध्य प्रदेशाचो सुमा उईके. सुमाजींचो प्रयत्न खूब तोखणायेचो आसा. बालाघाट जिल्ह्याच्या कटंगी ब्लॉकांतल्या सेल्फ हेल्प गटाकडेन भरती जावन तांणी मशरूम शेती आनी पशुपालन प्रशिक्षण घेतलें. हाका लागून तांकां आत्मनिर्भरतेचो मार्ग मेळ्ळो.
सोमाजी उईके हांची येणावळ वाडली तेन्ना तांणी आपलें कामूय वाडयलें. हो प्रवास ल्हान यत्नांनी सुरू जालो आनी आतां दीदी कॅन्टीन तशेंच थर्मल थेरपी सेंटर मेरेन पावला. देशाच्या दर एका कोनशांत अश्यो असंख्य बायलो आपलें आनी देशाचें नशीब बदलत आसात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, कांय दिसां आदीं व्हिएतनामच्या जायत्या जाणांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान म्हाका आपले संदेश धाडले. ह्या संदेशांच्या दर एका ओळींत श्रद्धा आशिल्ली, आत्मीयता आशिल्ली, तांच्यो भावना मनाक स्पर्श करपी आशिल्ल्यो. ते लोक भगवान बुद्धाच्या पवित्र अवशेशांच्या रॅलिक्सच्या दर्शना खातीर भारता वटेन आपली उपकाराची भावना उक्तायताले. तांच्या उतरांनी आशिल्ल्यो भावना उपचारीक आभारा परस चड आशिल्ल्यो. इश्टानो, मुळांत भगवान बुद्धाचे ह्या पवित्र अवशेशांचो सोद आंध्र प्रदेशांतल्या पालनाडू जिल्ह्यांतल्या नागार्जुन कोंडांत लागलो. ह्या सुवातेचो बौद्ध धर्माकडेन खोलायन संबंद आसा. श्रीलंका आनी चीन हांचे सयत पयस पयस आशिल्ले लोक हे सुवातेर येताले अशें म्हणटात. इश्टानो, फाटल्या म्हयन्यांत भगवान बुद्धाचे हे पवित्र अवशेश भारतांतल्यान व्हिएतनामांत व्हेले. लोकांक पळोवपा खातीर थंय 9 वेगवेगळ्या सुवातेर तांकां दवरले. भारताचो हो उपक्रम व्हिएतनामा खातीर एके तरेन राष्ट्रीय उत्सव जालो. तुमी कल्पना करूंक शकतात, सुमार 10 कोटी लोकसंख्या आशिल्ल्या व्हिएतनामांत 1.5 कोटी परस चड लोकांनी भगवान बुद्धाच्या पवित्र अवशेशांचें दर्शन घेतलें. सोशल मिडियाचेर हांवें जी चित्रां आनी व्हिडिओ पळयले ते वरवीं दिसून आयलें की श्रद्धेक कसलीच मर्यादा आसना. पावस आसूं, वत आसूं, लोक वरांची वरां रांगेत उबे रावले. भुरगीं, जाणटे, दिव्यांग लोक हे सगळे भावविभोर आशिल्ले. व्हिएतनामाचे राष्ट्रपती, उपप्रधानमंत्री, वरिश्ठ मंत्री सगळे नतमस्तक आशिल्ले. थंयच्या लोकां मदीं ह्या यात्रेविशीं आदराची भावना इतली खोल आशिल्ली की व्हिएतनाम सरकारान आनीक 12 दीस हाका वाडोवपाचो आग्रो केलो आनी भारतान खोशयेन तें मानून घेतलें. इश्टानो, भगवान बुद्धाच्या विचारांत ती शक्त आसा जी देश, संस्कृताय आनी लोकांक एकाच धाग्या वरवीं बांदता. हाचे पयलीं भगवान बुद्धाच्या पवित्र अवशेशांक थायलंड आनी मंगोलिया व्हेल्लें आनी थंय लेगीत हीच आदराची भावना दिसून आयली. तुमच्या राज्यांतल्या बौद्ध स्थळांक तुमी भेट दिवची असो उलो हांव तुमकां मारतां. तो एक आध्यात्मीक अणभव आसतलो. तशेंच आमच्या सांस्कृतीक दायजांत सामील जावपाची सोबीत संद आसतली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, ह्या म्हयन्यांत आमी सगळ्यांनी संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो. म्हाका हजारांनी संदेश मेळ्ळे. जायत्या जाणांनी आपल्या भोंवतणच्या सहकार्यां विशीं सांगलें, जे एकलेच पर्यावरण वाटोवपा खातीर भायर सरले आनी मागीर पुराय समाज तांच्या वांगडा जोडलो. सगळ्यांचें हेंच योगदान आमच्या धर्तरे खातीर एक व्हड शक्त जायत आसा. पुण्याचे श्री रमेश खरमाले हांच्या कामाविशीं जाणा जावन तुमकां खूब प्रेरणा मेळटली. सप्तकाच्या निमणे लोक आराम करतात तेन्ना रमेशजी आनी तांचें कुटुंब कुदळ आनी फावडे घेवन भायर सरतात. खबर आसा खंय? जुन्नरच्या दोंगुल्ल्यांकडेन. वत आसूं वा उंचाय, तांची पावलां थांबनात. ते झाडां निवळ करतात, उदक थांबोवपाक खंदक खणटात आनी बियो पेरतात. फकत 2 म्हयन्यांनी ताणें 70 खंदक तयार केले. रमेशजी हांणी जायतीं ल्हान ल्हान तळीं बांदल्यात, शेकड्यांनी झाडां लायल्यात. तशेंच ते ऑक्सिजन पार्क तयार करतात. हाका लागून आतां हांगा सुकणीं परतून येवपाक लागल्यात. वन्य जिवनाक नव्यान स्वास मेळपाक लागला. इश्टानो, पर्यावरणा खातीर आनीक एक सोबीत उपक्रम दिसून आयला गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत. हांगा पालिका मंडळान मिलियन झाडां मोहीम सुरू केल्या. ध्येय म्हळ्यार लाखांनी झाडां रोवप. ह्या मोहिमेंतली एक खाशेली गजाल म्हळ्यार सिंदूरवन. हें जंगल ऑपरेशन सिंदुराच्या वीरांक समर्पीत आसा. देशाक आपले सगळे समर्पीत करपी
धाडसी लोकांच्या उगडासाक सिंदूर वनस्पत लायतात. हांगासर आनीक एक मोहिमेक नवी गती दितात. एक पेड माँ के नाम. ह्या मोहिमे खाला देशांत कोट्यांनी झाडां लायल्यात. तुम्ही तुमच्या गांवांत वा शारांत चलपी अशा मोहिमेंत वांटो घेवंक जाय. झाडां लायात, उदक वाटायात, धर्तेरेची सेवा करात. कारण जेन्ना आमी सैम वाटायतात तेन्ना आमी खऱ्यांनी आमच्या फुडल्या पिळग्यांक सुरक्षीत दवरतात. इश्टानो, महाराष्ट्रांतल्या एका गांवानूय एक व्हड देख दिल्या. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ल्यांतली ग्रामपंचायत पाटोदा ही कार्बन न्यूट्रल ग्रामपंचायत आसा. ह्या गांवांत कोणूच आपल्या घरा भायर कोयर उडयना. दर एका घरांतल्यान कोयर एकठांय करपाची पुराय वेवस्था आसा. हांगा म्हेळ्या उदकाचेरूय प्रक्रिया करतात. निवळ केले बगर न्हंयेंत उदक वचना. हांगा निमाणे संस्कारां खातीर लेगीत शेणी वापरतात आनी तयार जाल्ल्या राखेंतल्यान सर्गेस्त मनशाच्या नांवान झाड लायतात. ह्या गांवांत नितळसाण लेगीत व्हडा प्रमाणांत दवरतात. ल्हान ल्हान संवयी जेन्ना सामुहीक संकल्प जातात तेन्ना व्हड बदल जातात. म्हज्या प्रिय इश्टानो, ह्या वेळार सगळे दोळे आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राचेर आसात. भारतान नवो इतिहास रचला. हांव कालूच ग्रूप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला हांचे कडेन उलयलां. शुभांशू कडेन म्हजो जाल्लो संवाद तुमी लेगीत आयकला आसतलो. शुभांशूक आनीक कांय दीस आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राचेर रावचें पडटलें. आमी ह्या मिशना विशीं अदीक उलयतले, पूण मन की बातच्या फुडल्या वाट्यांत. आतां ह्या एपिसोडांतल्यान निरोप घेवपाचो वेळ आयला. पूण इश्टानो, वता वता म्हाका एक खाशेलो दीस तुमकां याद करून दिवपाचो आसा. परवां म्हळ्यार 1 जुलयाक आमी 2 खूब म्हत्वाच्या वेवसायांचो सन्मान करतात. दोतोर आनी CA हे दोनूय समाजाचे अशे खांबे जे आमचे जिवीत सुदारतात. दोतोर आमच्या भलायकेचे संरक्षक आसात आनी CA म्हळ्यार सनदी लेखापाल हे अर्थीक जिणेचे मार्गदर्शक. ह्या सगळ्या दोतोरांक आनी चार्टर्ड अकावंटंटांक म्हजे कडल्यान खूब खूब परबीं. इश्टानो, तुमच्या सुचोवण्यांची हांव सदांच वाट पळयतां. मन की बातचो फुडलो वांटो तुमच्या सुचोवण्यांनी आनिकूय गिरेस्त आसतलो. नव्या गजालीं वरवीं, नव्या प्रेरणा वरवीं, देशांतल्या लोकांच्या नव्या यशां वरवीं परतून एक फावट भेट जातलीच. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.